नमस्कार आणि सगळ्या माय मोगाचो येवकार. आज आमच्या बरोबर असा एनिमल लवर अँड रेस्क्यूअर आस्था रायकर. तुमचे खूप खूप स्वागत आहे ताई. ताई आमकां इंटरव्यू फुडें वचच्या पयलीं तुमचो थोडक्यात परिचय जाय. माझे नाव आस्था रायकर and I completed my 12th science from पुरुषोत्तम वलावलकर हायर सेकंडरी स्कूल आणि माझी रेस्क्यू जर्नी आसा ती फाटल्या 2 वर्सांच्यान आसा. आता आमकां आनी फर्स्ट इंटरव्यू वचच्या पयलीं म्हाजो एक पयलोच क्वेश्चन असो की आमी सगळे जाणां एक ट्रेंड टायप जाला एनिमल लवर म्हणटा. सो कॉन्सेप्ट कसो कितें? सो एनिमल लवर बायोन घातलो म्हणून एनिमल लवर कोण जायना. सो गजाल अशी आसा की खुबशी आतां हे चल्ला ट्रेंड असो चल्ला की वेगळी वेगळी ब्रीड्स हाडप तेंचे फोटोज घालप एंड जस्ट की बाबा आमी एनिमल लवर. दॅट इज नॉट एनिमल लवर अकॉर्डिंग टू मी. कीपिंग ब्रीड्स इज नॉट रॉंग बट आमी जे स्टे एनिमल्स म्हणटा एक्चुअली दे आर नॉट स्टेज, दे आर अ कम्युनिटी डॉग्स. ती खूब आदींच्यान हांगा आसा. आमी तांकां स्टे केला कित्याक की आमी भायले ब्रीड्स हाडून तांकां जेंकां गरज आसा तांकांच घर दिना. सो आय फील तांकां जर आमी एडॉप्ट केले आपल्या घरान दवरले आनी इफ आमी तांकां घरान दवरूं शकना जाल्यार एटलिस्ट जे एनिमल शेल्टर्स आसा इंजर्ड एनिमल्स आसा आतां म्हाज्या भशेन धाकटे रेस्क्यूअर्स आसा तांकां कांय फंड्स मेळना बट ते आपल्या ओन हितूंतल्यान करता. सो तांकां सुद्दां तुमी हेल्प केलें मातशें सुद्दां जाल्यार यू आर अ ट्रू एनिमल लवर आय वूड से. बिकॉज keeping a breed dog in an house and calling yourself an animal lover is not according to me an animal lover. आणि असे ऍक्च्युअल थोड्या वेळा म्हटलं ऍक्च्युअल आणि थोडे गजाली पहिले जेव्हा की जेवण घालतात फोटो काढतात पोस्ट करतात आणि थोडे जण घालतात आणि पोस्ट सुद्धा करतात. सो बेसिकली इतून तुम्ही म्हणटा खंयची गजाल ऍक्च्युअल रेलेवंट आसा? See, actually if you put food and you post a story it's nothing wrong basically. It's like even motivate some other people to do it. Okay, and there are some people who be like आपल्याक ते हे नाका हांव करना पोस्ट आपल्या मनाची शांतता जाय की आपण ते केले आपल्याक बरें दिसलें. सो इट इज एवरीबडीज चॉयस अँड नोबडी कॅन क्वेश्चन इट. बट जे आतां एनिमल कम्युनिटीज बीन आसता न्ही सो वी आर टेकिंग फंड्स to feed these dogs and all. So it is essential for them to post to show that what work they are doing. तुमची जर्नी खंयसून स्टार्ट जाली ऍक्च्युअली? सो माझी जर्नी अशी खंयच्यान स्टार्ट जाली अशी ना बट माय ग्रँडफादर ही वॉज एन एनिमल रेस्क्यूअर. I would say it was not like an animal rescuer, he was more of an animal lover person. आणि आमच्या ऑल्दना घर आसा सो ही यूज टू कलेक्ट ऑल द इंजर्ड एनिमल्स जी सुद्दां ताका वाटेर दिसता तांकां घरा हाडून दवरप तांकां सारकें करप. आणि आमचें घरूय तशें व्हडलें आसलें सो वी यूज टू कीप ऑल ऑफ देम. इफ कोण एडॉप्ट जाता जाल्यार ते बरें आसलें. सो हांव फ्रॉम द टायम आय एम बॉर्न लुकींग एट माय ग्रँडफादर डुईंग दॅट. माय मॉम शी इज ऑल्सो ऑफ द सेम पर्सनॅलिटी. So the person I am today is because of my grandfather, because of my parents, especially because of my mom. So हांव सदींच म्हणटा कोण सुद्दां I see people parents ना की डॉगीजांक टच करनाका हे करनाका. I tell them की let them touch, let them learn to love animals. because जेन्ना आमी सांगता शी ताका टच करनाका that negativity towards that animal is created. सो ते भुरगीं जे पळयता न्ही ते फुडें वचून करता. सो इफ आमकां एक बरो वर्ल्ड जाय वेर वी को एक्झिस्ट प्रॉपरली सो पेरंट्साची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की आपल्या भुरग्यांक बऱ्या भशेन तेंच्या बद्दल बरें वागप. इफ तुका एनिमल आवडना तूं तेंच्या वाटेक वचनाका. तूं तुजी स्पेस पळय त्या एनिमलाक तेजी स्पेस कुत्र्याक बांदतात आनी बांद उडयतात बीन समथींग दॅट. या so basically that is all done for these views and people there are people I don't know how they are so heartless की कोणाक पेनान पळोवन तांकां मजा येता. सो दॅट इज बिकॉज पळय जेन्ना आमी धाकट्या टायमांतल्यानूच भुरग्यांक इफ रावयले एक भुरगो गुणो मारता ताका जर आमी सांगलें की बाबा तें रॉंग ताका वचून तूं खावपाक दी जाल्यार तो भुरगो फुडें वचून तें करचें ना. सो आय फील इट इज अ व्हेरी बीग रिस्पॉन्सिबिलिटी हाव अ पेरंट तेज्या भुरग्याक कशें वयर काडटा ताका कितें व्हॅल्यू शिकयता. दॅट इज ऑल अकॉर्डिंग टू मी माय पेरंट्स हॅव डन दीस टू मी एंड दॅट इज वाय आय एम अ पर्सन टुडे की इतके सगळे. आणि ऍक्च्युअली मी आता म्हटलें पळय तुमच्या घरान तुम्ही एनिमल्स हे करताले सो ऑल्दोनासर ऍक्च्युअली कितली एनिमल्स अराउंड आसताली? अराउंड आमचे 40-50 कॅट्स. तेज्या वयर वयताले. इट डिपेंड्स ऑन हाव कितें पापा हाडटालो तो पळयनासलो. ही वॉज लायक ताका इंजर्ड दिसलें की तो घेवन येतालो तांकां दवरतालो. ही जस्ट पास्ड अवे 3 years back and I really miss him. like ताणें जे मनीस हावायज आसा ते ताणें घडयला आनी it's really his work, it's not mine. Salute your papa. Yeah.
आनी मागीर अशें की तुमी इतले 45 एनिमल्स किंवा 50 एनिमल्स घरान सांबाळटाले, सो कितली मनशां एनिमल्स लागताली? सो ती सांबाळटाली. इट्स नॉट लायक सी तेका इतकें काम लागना, म्हणजे कितें आसलें की इट वॉज अ हावस. सो बेजिकली जे इंजर्ड आसा तेंची कॅर घेवची लागताली आनी इट वॉज अ हावस आनी भायर स्पेस आसली. सो दे यूज टू रोम ऑन देअर ओन एंड ऑल. फीडिंग पापा करतालो. आनी आतां एक अशें आसा पळय रोडार एक इंजर्ड एनिमल्स आसतात किंवा अशें, तेंच्या खातीर कितें करचें आमी लोकल्सांनी? सो बेजिकली जेन्ना तुमकां इंजर्ड एनिमल मेळटा, सो इट डिपेंड्स ऑन तो कसो इंजर्ड आसा. So if it is badly injured, there are NGOs working, there are animal shelters. So म्हापसा सायडीक WVS आसा, पणजे, पॉज पेंजीम अशे खूब कितें शेल्टर्स आसा. सो बेसिकली यू कॅन कॉल देम, इन्फॉर्म देम. आनी अशें आसता की तुमी कॉल करून त्या जाग्या वयल्यान वचनाका. एक कुत्रो आसा, ही इज इन पेन, सो तो एका जाग्यार केन्ना बसून रावना. सो जेन्ना ती एनिमल शेल्टरची गाडी येता, दे डोंट फायंड दॅट डॉग ओवर देर. सो इफ यू आर रिपोर्टिंग अ केस, सी दॅट यू वेट देर टील ती गाडी येवन त्या कुत्र्याक व्हेल्या पासून. अशें जायना की तुमी एक कॉल केलो आनी ती कुत्र्याक व्हरतली, अशें जायना. बिकॉज एनिमल शेल्टर्स आर ऑल्सो प्लेसीस खंय खूब जनावरां आसता. सो नवीन नवीन जनावरां भितर घेवपाक सुद्दां तांकां खूब म्हणजे तितको स्पेस लागता. सो आमची सुद्दां खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की वी शूड वेट अंटील दे कम एंड देन दे पिक अप द डॉग. बिकॉज ती कितकी म्हणून सोडटली, तेंच्यांनी त्या कुत्र्याक सुद्दां आदी पळोवंक नासलें. आणि वन मोर थिंग आय वूड मेन्शन इज दॅट अ लॉट ऑफ कॉल्स कम सेईंग दॅट म्हणजे धाकटी पोरां आसता कुत्र्याची रोडार एंड ऑल दॅट. सो ती बेजिकली वॉट पीपल थिंक इज कॉलिंग ऑर ते शेल्टरान व्हरून दिल्यार ती जगतली, ती बरी जातली. सो दॅट इज अ कंप्लीट ऑपोजीट स्टोरी. एनिमल शेल्टर्स आर द प्लेसीस वेर खूब वायरसीस आसता. सो इफ डॉग्स आसा न्ही, दे आर नॉट वॅक्सिनेटेड. सो इफ यू गिव दॅम टू अ शेल्टर दॅट मुमेंट ऑफ टायम, ताका पारवो जावं शकता, ते कितेंय जावं शकता, he will die. So basically it's best to keep them over there and तांकां म्हणजे फीड करून तांकां पोवन आनी प्लीज गेट युअर डॉग स्टरलायज्ड. बिकॉज आमचें पॉप्युलेशन इतकें वाडटा पळय कुत्र्यांचें की देर इज नो एंड. सो तुमच्या कडेन माजरां कुत्री आसा आनी तुमकां दिसता तेंची पोरांचें तुमकां जावचें ना, फुडें ती एडॉप्ट जावची ना, जाल्यार तांकां वचून स्टरलायज करा आनी पॉप्युलेशन आमकां हेल्प जातलो. आनी जसो पॉप्युलेशन देंवता पळय तशें तितकें बरें ते एनिमल्साचे वेलफेराकूय. आनी एक न्ही हालींच म्हाज्या कडेन एक इन्सिडंट घडलेलो तो म्हणजे एक एनिमल्साक डॅमेज जाल्ली सकयल पडोन. रातचे आमी डॉक्टर्सांक कॉल केलो, इन अरावंड पर्वरीन केलो आनी म्हणजे तितले ऑलमोस्ट आमी 10-12 डॉक्टरांक कॉल केलो. थोडे डायरेक्ट म्हणटले फाल्यां सकाळीं घेवन यो. सो हेका लागून तुमी कितें सांगपाक शकता? म्हणजे आमकां एक्चुअली खंय तरी सुविधा आसता पळय, आमकां खबर ना डॅमेज जाल्यार. सो हेका कितें म्हणलें म्हणजे? सो ते इश्यू आसा पळय तो हांवूय एज अ एनिमल रेस्क्युअर सुद्दां फेस करता. एकदां कंडिशन इतकी वायट आसता की म्हणजे काय करूं, हांव स्वता काय करूं शकना. यू नीड अ वेट. बट द थिंग इज वेट्स अवेलेबल गोंयान रातचे चड आसना. सो एटलिस्ट आय हॅव नॉट सीन एनी मच क्लिनिक्स जी खरी रातची आसता ओपन. बट देन आय हॅव सम गुड मेडिसिन कॉन्टॅक्ट्स हू हेल्प मी आउट. थोड्या जाणां येयले मॅक्सिमम अडिजाम सुमार एक डॉक्टर येयली मागीर पर्वती डॉक्टर, म्हाका नांव खबर ना, मागीर तिणें सांगलें ती पोवन गेली मागीर दुसऱ्या दिसा हाड म्हटलें. पण अशें केसीन आमी कितें करपाचें की आमकां तें बरें दिसना न्ही. सो आमी कितें करपाक शकता? सो एट दॅट मुमेंट ऑफ टायम यू कॅन जस्ट टेक द डॉग एट होम एंड यू नो नर्स हिम एट दॅट मुमेंट ऑफ टायम. बिकॉज तेज्या भायर कांयच करूं शकना. बिकॉज एनिमल शेल्टराचें टायमींग सुद्दां अशें आसा की इट्स जस्ट 9 to 5. सो तेज्या भायर सुद्दां ती येयनात. सो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. बट देर आर सम पीपल, ओके, देर आर सम पीपल हू आर वर्किंग इन टू म्हणजे जी रातची सुद्दां येता और मोस्टली दे वर्क ओनली टू गेट दीस डॉग्स हू आर इंजर्ड इन द नाईट एंड ऑल. ताई तुमी बेसिकली रेस्क्यू कशें कितें करता, प्रोसेस तुमचे म्हणजे तुमी हँडल काय करता सगळे गोष्टी? ओके, सो करंटली हांव डॉग कॅट रेस्क्यूजान चड ना, बट इट इज मोर ऑफ बर्ड रेस्क्यूज. सो बर्ड इफ इंजर्ड आसा आनी म्हाका कॉल येता, देन आय गो एट दॅट स्पॉट. ते बर्डाक कलेक्ट करून घरा व्हरून तेजी कितें कशी कंडिशन आसा, तितून ताका फिडींग दिवपाक जाय कितें, आनी मागीर वेट करे व्हरून तेजी कितें ट्रिटमेंट आसा. अँड एवरी बर्ड तेंचें फिडींग पॅटर्न वेगळें आसता. सो वेटा कडल्यान प्रॉपर गायडन्स घेवन ताका घरा हाडून तेजी जो पर्यंत तो सारको जायना तो पर्यंत तेजी फूल काळजी घेवन तो एकदां बरो जालो की ताका आमी त्याच प्लेसीर परत रिलीज करता. तुमी हांगा घरा हाडटात, तुमकां डॅमेज आसता पळय बर्ड्स, तुमकां कशें कितें कळटा? So basically, I'm not somebody who can examine it properly. So we have to take it to the veterinarian. जी veterinary doctor असता ती x-rays काढून कितें करून
सो दे टेल अस वॉट इज द इशू, वखदां दिता जी आमी फॉलोअप करता, तांकां सारकें करता आनी मागीर रिलीज करता. नॉर्मली जर आम्ही समज कोणी दिसले बर्ड्स जाल्यार आम्ही कॉन्टॅक्ट कॉल करप, फोटो काढून धाडप समथींग. हय, सो बेजिकली म्हाजो इंस्टाग्राम ID आसा @riker17, यू कॅन लिंक इट बिलो. सो तेजेर म्हाका फोटो आनी ते बर्डाचें लोकेशन आनी खंय कितें आसा तें म्हाका डायरेक्टली डॅम कर. कशें कितें सांबाळटात? सो बेजिकली हे जे आसा पळय, आय एम अ स्टुडंट, आय डू नॉट हॅव एनी इनकम. सो माझी पेरंट्स आसा, दे स्पॉन्सर ऑल दीस फॉर मी. आनी आतां करंटली जे सुद्दां म्हाजे कडेन केसीस येता तेंचो व्हिडिओ करून हांव इंस्टाग्रामार घालता. And I try, putting a story ki if anybody wants to sponsor it or something like that. But people are not really, interested doing it. तांकां इवन जे आमी आतां म्हाकाच सगळे बर्ड्स मेळटा अशें ना, लोकांक बर्ड्स मेळटा ते हांव घेवन वयता. सो तेंचे आय फायंड पीपल व्हेरी दीस की बर्ड दिलो आमकां म्हणजे जालें. तेज्या मागीर एक आमकां क्वेश्चनींग आसता की तुमकां कितें हेल्प जाय, कितें जाय. सो आय फील इफ तुमी एनिमल्सांक घरात दवरूं शकना, ताका मदत करूं शकना, बट एटलिस्ट हे जे इंडिविज्युअल रेस्क्युअर्स आसता, म्हणजे पळय आमकां फाल्यां म्हाका फंड्स मेळना म्हाज्या पेरंट्सा कडल्यान, हांव कांयच करूं शकना फुडें वचून, हांव एक रेस्क्यू केस घेवं शकना. सो आमकां चालू दवरपाक, आमकां सपोर्ट करपाक, इफ तुमी एनिमल रेस्क्युअर्स आसा, प्लीज कम फॉरवर्ड आनी थोडे डोनेशन्स करा. आमी स्टोरीज, हांव लिटरली स्टोरीज घालता इंस्टाग्रामार. इफ तुमकां पॉसिबल आसा जाल्यार प्लीज प्लीज डोनेट करा. तुम्ही डॉग्स आणि कॅट्सांक काय सगळे सांभाळटा? सो डॉग्स आणि कॅट्सांक आय पर्सनली स्टे इन अ फ्लॅट. सो इवन सपोज मातशें सुद्दां इंजर्ड आसल्यार हांव तांकां घरा व्हरून एक्चुली दवरूं शकना. बट इफ धाकटे पपीज किटन्स आसा आनी दे आर रियली बॅडली इंजर्ड, आय डू टेक दॅम. बट सो बेजिकली तेंचे जे ट्रिटमेंट आसता न्ही, सो ऑन द स्ट्रीट्स ओनली इफ कितें पॉसिबल आसा आय डू दॅट. ऑर एल्स म्हाजे कडेन जे रेस्क्यू वॅन्स आसता लायक WS, आय कॉन्टॅक्ट देम, तांकां इन्फॉर्म करता की अशी अशी डॉगची केस आसा, सो ती येवन त्या डॉगाक व्हरता. स्टे कॅट्स एंड डॉग्स आहा तेंच्या बद्दल कितें व्ह्यूज आहा तुमचो? सो स्ट्रे डॉग्स आनी कॅट्स असो वर्ड यूज करप इज एक्चुली रॉंग टू अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रेज, दे आर अ कम्युनिटी एनिमल्स. ती खूब आदींच्यान हांगा रावता आनी म्हाका दिसना खंयच्याच ह्युमनाक रायट आसा बेजिकली टू से की हो कुत्रो म्हाज्या घरा समोर येवन हागता, ताका व्हरून आनी खंय उडया, ऑर कंप्लेन अबाउट दॅट सच थिंग्स, बिकॉज दॅट इज रॉंग यार. हू आर वी टू डिसायड देअर रायट टू लीव? ती आज हांगा आसा आदींच्यान, आमी तरी आतां नवीन फ्लॅट घेतलो हांगा आयली, अशें जाता आमचें. सो नोबडी हॅज द रायट टू बेजिकली शिफ्ट अ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जस्ट बिकॉज तुज्या कन्विन्शनसान. आनी आमी न्ही ह्युमन्स, आमकां सगळे आपल्याक कितें बरें दिसता, आपल्याक कशें जाय हेजेर आमी मोर फोकस आसता. इफ जर सपोज आमी को एक्झिस्टंट म्हणजे तांकां तेंचो स्पेस दिलो आनी आमचो, तुमकां आवडना न्ही जनावरां, तांकां खावपाक दिवं नाका, तांकां कांय करनाका, पण एटलिस्ट तांकां वचून गुणे मारनाका, तांकां हें करनाका. सो बेजिकली सगळीं जाणां एनिमल्सा बरोबर कम्फर्टेबल आसना, ऑर इट इज नॉट रियली म्हणजे पॉसिबल. देर आर पीपल हू हॅव एनिमल फोबिया ऑल्सो. सो तुमकां जर एनिमल्स आवडना, तुमी तेंच्याकून लांब राव, तुमी तांकां मारपाक वचनाका, तुमी तेंच्या वाटेक वचनाका. जेन्ना तूं कॉलेजीन वयता किंवा भायर खंय आसता, फॅमिली भायर आसता किंवा म्हणल्यार इतले एनिमल्स घरात आसता, ताका फॅमिली सपोर्ट कशें कितें आसता? सो बेजिकली माझ्या फॅमिलीन जस्ट मी, माय सिस्टर आनी मम्मा पप्पा आसा. सो बेजिकली माय मॉम इज व्हेरी सपोर्टीव. एवरी रेस्क्यू आय डू की हांव करंटली बायक बीन चड चलयना, सो म्हाजी मम्मा येता म्हाज्या बरोबर, वी गेट देम होम and my mom takes really good care of them. Currently हांव चड एनिमल्स घेयना बिकॉज आय एम ऑल्सो प्रिपेरिंग फॉर माय एग्जाम्स. सो म्हाका तितको तांकां टायम दिवपाक मेळना, पण जितकें सुद्दां पॉसिबल आसा कितें आसा हांव करता, सदींच करता. केन्ना यू नेवर फायंड मी सेईंग नो टू एनीवन. अशें हांव म्हाका जायना जाल्यार आनी कोण रेस्क्यूअर आसा ताका धाडटलें, करतलें. आनी हय, म्हणजे म्हाज्या पप्पाक मातशें आसता की हांवें चड स्टडीचेर फोकस करपाक जाय एट द एंड, कित्याक फुडें वचून हांव चड हेल्प करपाक मेळटलें म्हाका in that sense. But he is also very supportive. He is not a person who really is cuddly with animals, तेंच्या बरोबर खेळप, टच करप. he is not like that. he is like तेका म्हणजे तो कितको सुद्दां फायनान्शियल हेल्प आसा तो म्हाज्या पप्पा कडल्यानूच आसा. सो तो तेका त्या स्पेसान म्हणजे तशें म्हाका खूब हेल्प करता तो. असो एक्चुअली तुमी जे सांगले पळय ती कावळ्याचो इन्सिडंट तो मातसो शेअर करपाक शकता? हय. सो बेजिकली when it comes to birds such as crows, even pigeons for that matter, अशें आसता की तांकां म्हणजे हांवें इफ सपोज म्हाका फ्यू डेज बॅक आय गॉट अ केस वेर देर वॉज अ फेदर आसलो, तेजो फ्रॅक्चर्ड आसलो.
So I wanted to catch that crow and get it home. So I asked one person for help, and he was like, "Nah, they are not good to be touched," and all that stuff. So तेंका घरान सुद्धा हाडून दिवपाक, the people around us are like, तेंका घरान हाडून कितें अशुभ जाता. Actually a bird is a bird, right? आणि जेन्ना आमचे कितके रिच्युअल्सान आमी बर्डाक इतके प्रेज करता, वी थिंक की दे आर सो इम्पॉर्टंट. लायक म्हणजे इवन सुद्धा जेन्ना बारावो बीन आसता, जेन्ना कावळो ते तोचता, दॅट टायम वी से की यू नो आमचे सगळे प्रेयर्स हे जाले. इवन इतको आमी तेका हे करून जर तो एक जनावर जेन्ना इंजर्ड आसता, जर तेका आमी मदत करूं शकना, आमकां दिसता की तेका टच करप अशूभ, जाल्यार म्हाका दिसता की इट्स व्हेरी सेल्फीश डिसिजन न्ही. आमकां जाय तेन्ना आमी तेंचो उपयोग करतली, आमकां ना तेंकां आमची गरज आसता तेन्ना आमी तेंच्या खातीर पावना. जे स्ट्रीट एनिमल्स असतात पळय ते लोकांनी त्यांच्या खातीर प्रोटेक्शन काय घेवचे. सो इफ सपोज तुमकां पॉसिबल आसा, म्हणजे आमी खूब लोक ब्रिडाक वयता, जे कम्युनिटी डॉग्स आसा, वी कॉल देम स्ट्रे डॉग्स. सो आमी तेंकां पपीज आसता हे आसता तेंकां घरा वचून तेंकां जर एक होम दिले, दॅट वील बी व्हेरी गुड डिसिजन. अँड सेकंडली, इफ सपोज तुम्ही तेंकां घर दिवं शकना, बट यू लव एनिमल्स, यू कॅन स्पेंड यू नो टायम, तुम्ही एनिमल शेल्टर्स आसता थंय वचून डोनेट करूं शकता. इवन एनिमल शेल्टरान मनशाची खूब कमी आसता. सो इफ सपोज तुम्ही फायनान्शियली हेल्प करूं शकना, जाल्यार संडेज तुमकां ऑफ आसता, यू नो एनिमल शेल्टर्स तुम्ही वचून खूब यू फील गुड आफ्टर हेल्पिंग. बेजिकली तो एक मनाक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. सो इफ पॉसिबल एनिमल शेल्टर्स वचा, थंय पळया. सो कितें जाता, एनिमल शेल्टर्सान आमचे कडेन खूब एनिमल्स आसता ऑलरेडी. सो बेजिकली तेजे ट्रिटमेंट सगळें सारकें जाता, बट ती सुद्धा जनावरांनी केजीन रावन खूब कंटाळलेली आसता. तुम्ही ते 2 वर्सां रेस्क्यूज खूब केला. सो तुला तुमच्या काळजा कडेन आसलो एक्सपिरियन्स खंयचो आसा. सो बेजिकली जे एनिमल्स येता रेस्क्यू, ऑब्वियसली तेंच्या कडेन ऑब्वियसली कनेक्टेड जाता. बट एक आसा खूब आदींचो एक्सपिरियन्स, जेन्ना रेस्क्यू अशें करनासले, बट आमकां एक सानी मेळ्ळी आनी इट वॉज इंजर्ड. सो आमी तेका घरा हाडून तेका आमी सारकें केलें. आनी इन दॅट स्पॅन ऑफ टायम न्ही, हांव आनी म्हजी मम्मा तेका खूब कनेक्टेड जाली. आनी ती चाळी एक्चुली केन्ना सुद्दां जी जनावर आमी हाडटा न्ही, तेंकां आमी मनशाय करपाक जायना, बिकॉज ते बर्ड्स बीन आसता जे आमी रिलीज करता. सो आफ्टर द रिलीज they should get again comfortable outside, okay, in their habitat. They should know to survive. So आमी चड तेंकां मनशाळे करना. बट दॅट टायम इवन आय वॉज स्मॉल, आनी ती चानी आसली ती खूबच धाकटी आसली. म्हणजे तिणें पयला सुद्दां आदी आमकां, एंड देन शी इज ग्रोन अप लायक दॅट. सो तिका म्हणजे सारकें करता आनी ऑल दॅट. आमी तेजे कडेन खूब कनेक्टेड जाली. एंड आफ्टर दॅट म्हणजे आमी तेका केजीन बीन दवरनासली, ती खूब धाकटी आसली. सो ती आमच्या आंगार भोंवपाक शिकलेली, ते फूल घर भोंवताली. सो वी थॉट ऑफ यू नो वी हॅड अ डिसिजन की आमी तेका रिलीज करतली. बट एट दॅट मुमेंट आमी तेका इतकी यू नो कनेक्टेड जाली, आनी इट वॉज लायक तो फूल घर भोंवतालो, भायर वयतालो. सो वी थॉट तेका आनीक खंय रिलीज करच्या पेक्षा आमच्याच घरान जर तेका फ्री जशें तेका रावपाक जाय तशें दवरलेलें. सो आमी तेका तशेंच दवरलें. आनी तो ऑलमोस्ट जगलो. तेंची लायफ स्पॅन चान्यांचे 2 or 2.5 आसता. सो तसो जगलो. आनी म्हणजे इतकी आमी कनेक्टेड आसली. एंड आय वॉज अ पर्सन इवन इन माय स्कूल डेज जो तेका फ्रेंड्स आसली, बट अशें कोणा कडेन क्लोज नासली. बिकॉज इवन वेन आय टेल पीपल न्ही अबाउट माय थिंग्स, आय फील दे समवेअर यू नो गो अँड टेल अदर्स पीपल, बिकॉज को ट्रस्ट ना ह्युमन्सा बरोबर. सो इवन टुडे वेन आय गो अँड टेल वॉट एवर म्हाजे कितें लायफान जाता. सो आमची एक कम्युनिटी डॉग आसा ब्लॅकी म्हणून. सो आय गो इवनींग टायम, आय ऑलवेज गो फॉर अ वॉक. सो हांव तेजे कडेन उलयतलें, आय स्पेंड टायम वीथ हर. सो म्हाका तशें बरें दिसता. सो ते चानीन शी वॉज लायक एवरीथींग टू मी. एट दॅट एज शी वॉज द ओनली पर्सन हू आय कूड टॉक टू. सो जेन्ना वेन शी डायड आफ्टर हर लायफ स्पॅन, म्हणजे फूल जगली, ती बरी जगली. इट वॉज रियली हर्टिंग फॉर मी. आनी ते ओवरकम करपूय खूब डिफिकल्ट आसलें. आनी बिकॉज ऑफ हर टुडे म्हाका तेज्या मागीर करंटली 8-9 स्क्विरल रेस्क्यूज मेळ्ळी तेज्या मागीर. सो आफ्टर दॅट यू नो तेणें म्हाका इतकें शिकयलां. वॉट एवर एक्सपिरियन्स आय हॅव विथ दॅट स्क्विरल न्ही, आतां जी म्हाका स्क्विरल रेस्क्यूज मेळटा, आय एम व्हेरी कम्फर्टेबल. म्हाका तूं खंयची जावं खंयच्या जनावरा बरोबर चड कम्फर्टेबल आसा जाल्यार इट्स स्क्विरल्स. बिकॉज आय नो दॅम टू हँडल व्हेरी वेल. आय नो दॅम म्हणजे ते कशें कितें तेंचें रिएक्शन कितें आसतलें, नो इट व्हेरी वेल. एंड दे बायट ऑल्सो रियली बॅड. एंड आय एम व्हेरी मच यूज टू गेटिंग बिटन बाय स्क्विरल्स. तुम्ही व्हेजिटेरियन आहात पळय, ते एक रिलिजना खातीर आहा काय तुमच्या चॉयसा खातीर आसा. So basically I am you know vegetarian just because when I was a kid आणि माझ्या घरा सगळी खाता.
सो आय वॉज टेकन अप टू अ चिकन शॉप अँड वेर आय सॉ की ते कशें कितें जाता अँड फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर डे आय वॉज व्हेरी मच ट्रॉमटायज लुकींग एट वॉट इट इज. आनी तेन्नाच्यान हांवें चिकन खावप बंद केल्लें, बट एनिवेज हांव नुस्तें बीन खातालें, बट एज टायम पास्ट म्हाका कळपाक लागलें. सो आय स्टॉप ईटिंग ऑल द like non-veg stuff, and now I'm trying to be a vegan also, which is not even having milk. So yeah, so I feel माझे धाकटे steps, will save maybe 1-2 animals a day, but then yes. आता तुम्ही एक वेज आहे, बाकीची तुम्ही म्हटली नॉन व्हेज आहे घरात, सो घरात कशी किती आता? So basically I tried telling them or convincing them to be a vegetarian, but in the end लोकांचो choice असता what they want to eat. So I couldn't convince them to properly leave it, but आमच्या घरान फक्त नुस्तें खातात, चिकन मटन चड खाल्लें वचना. But yeah, and I should be okay with that, I feel currently, because I can't expect everyone to be like me. I'm doing it for myself, की म्हाका गिल्ट नाका की हांवें म्हाज्या खातीर आतां हांव वाचोवपाक वयता जनावरांक, आनी म्हाज्या खातीर दिसाक जर 2 जनावरां मरतात जाल्यार तो म्हाका कितको गिल्ट. सो तेज्या खातीर हांव खायना. आय डू वॉन्ट दॅट गिल्ट पर्सनली. सो या, खूपशे लोक एनिमल्सांक हार्म करतात, म्हणजे खूप त्रास करतात, त्यांच्या खातीर लॉज कितें आसतले, आमी प्रोटेक्शन काय करपाक शकता त्यांच्या खातीर? सो एनिमल्साक लॉज आसा इंडियान, बट करंटली जे फायन आसा दॅट इज व्हेरी लेस. इट इज लायक जस्ट ₹50 or something like that. सो इफ कोणें कितें केलें न्ही जाल्यार सुद्दां ती खूब इजिली सुट्टा त्या इशूंतल्यान. आनी पीपल आर रियली अनअवेर की अशे लॉज आसा, सो कोण केसूय करपाक वचना. आनी केस केल्यार तुम्ही म्हटलें अशें फायन ₹50 जाल्यार इज व्हेरी चीप. इट्स व्हेरी चीप. एंड देन अशें जाता की तो मनीस सुट्टा आनी हांवें तुज्या अकॉर्डिंग केस केला म्हणजे तूं म्हाका प्रॉब्लम्स क्रिएट करता, लायक इन अ लॉट वे. सो पेटा म्हणून एक ऑर्गनायझेशन आसा वीच इज वर्किंग टुवर्ड्स इट. एंड देर आर मेनी मोर पीपल की बट आय रियली फील की आमचे लॉज आसा ते अपग्रेड जावन ते एटलिस्ट फायन वाडपाक जाय, सो दॅट कोण मनीस कितें करच्या आदी धाव्या चिंततलो. सेम हांव जर एक पर्सनली रिक्वेस्ट करपाक सोदता की हेजे मातशें पळोवचें कितें कशें कितें आसा आनी तर फायन वाडोवची. हय. आनी सेकंडली आनी एक लॉ आसा की जो एनिमल आसता न्ही एक एरियांतलो दुसऱ्या एरियान शिफ्ट करूं शकना. दॅट्स अगेन्स्ट द लॉ. म्हणजे आमी आसता न्ही खूबदां चिंतता की हो एनिमल हांगा बरो ना, ताका आमी आनीक खंय व्हरून उडोवया, वो आमकां चावता. सो इट इज बेजिकली नॉट रायट टुवर्ड्स द लॉ. इफ अ कुत्रो खरेंच चावता, खूबच एग्रेसीव जाला जाल्यार यू हॅव टू कॉन्टॅक्ट द नियरस्ट एनिमल शेल्टर. ती व्हरतली ताका, दे विल वर्क ऑन देयर बिहेवियर ऑर समथींग लायक दॅट. बट किलिंग इट ऑर ताका मारून उडोवपाचें ऑर तांकां आनीक खंय व्हरून सोडपाचो. आय हॅव सीन पीपल लिटरली ते कुत्र्याक तेंच्यांनी धरून बायन बीन व्हरून उडयला. सो तशें तुमी करप ना अनलेस तुमी तुमचो हातीन लॉ घेनासतना. बेजिकली इफ तुमी एनिमल शेल्टर्स ऑर जे BMCचे लोक बीन आसता तांकां जर कॉल केले जाल्यार बरें पडटा. आनी एक लास्ट प्रश्न असो म्हटलो तो एक गोंयच्या तरणाट्यां खातीर एक मेसेज दिवची एनिमल्सा बद्दल किंवा एक एनिमल्स प्रोटेक्शना बद्दल दिवची म्हटल्यार कितें आसतली? सो इट्स जस्ट दॅट कीप लविंग एनिमल्स. तुमकां जर एनिमल्स दिसता जांकां गरज आसा प्लीज तांकां हेल्प करा, फीड करा. इफ तुमकां पॉसिबल आसा तुमच्या घराच्या भायरची जनावरां आसा तांकां सुद्दां फीड केलें खूब व्हडलो डिफरन्स जाता. एंड बेजिकली इफ यू डोंट लायक एनिमल्स प्लीज डोंट हर्ट देम. तुम्ही तुमचो टायम काढून हांगा येयल्या बद्दल आनी तुमकां मातशें रावयलें सुद्दां. सो इतलें तुमी आमच्या कडेन डिस्कस केली, नॉलेज इतली शेअर केली म्हणून तुमचे खूब खूब धन्यवाद. आनी एक लास्ट सांगचें म्हटल्यार एक की तुमचो हेल्थ सारको नासतना जर तुमी हांगा येयली प्लस तेज्या भायर तुमकां आमच्या खातीर रावचें पडलें आनी मातशें एक व्हिडिओ शूट करपा खातीर मातसो एक त्रास जालो. म्हटल्यार हे सगळे प्रॉब्लम फेस जावन तुमी इतलो टायम काडलो आमच्या वांगडा म्हणून म्हाका खूब खूब धन्यवाद. ती नॉलेज शेअर केली म्हणून परत एकदा म्हणटा खूब खूब धन्यवाद. आनी एक लास्ट एक आमच्या कडेन एक बारीकशी भेट तुमचे खातीर दत्ता सरान बरयल्लो युवा प्रेरणा बूक. थँक्यू. आनी इट्स नॉट लायक की वो व्हिडिओ तुमच्या खातीर जाता, इट्स फॉर एवरीबडी एक्चुली. वो इफ सपोज हो व्हिडिओ लोकां कडेन गेलो आनी एटलिस्ट इफ 2 तरी मनशां इवन 1-2 मनशां चेंज जाली जाल्यार सुद्दां खूब व्हडलो डिफरन्स जातलो. जातलें शुअर.